नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीचेर मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यान आपले विचार देशवासियां मुखार उक्तायले. ह्या कार्यावळींत आणीबाणीचो उल्लेख करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की कांय दिसां पयलींच आणीबाणी लागू केल्ल्या दिसाक 50 वर्सां पुराय जालीं आनी हो दीस संविधान हत्या दीस म्हूण मनयलो. ह्या निमतान आमी ह्या आणीबाणीक खर विरोध करपी लोकांची याद काडप गरजेचें आसा. ते झुकले नात, तुटले नात आनी राज्यघटनेची राखण करपाक तयार रावले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी आदल्या व्हड फुडाऱ्यांचोय उल्लेख केलो. तशेंच तांच्या भाशणाचोय कांय वांटो प्रसारीत केलो. उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था. इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था. देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं. हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है. हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था. इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है. एरी सिल्क मेघालय राज्याचे दायज आसा आनी ताका हालींच GI टॅग मेळ्ळा. मेघालयाच्या खासी समाजाच्या कितल्याशाच पिळग्यांनी ही सिल्क काडपाची पद्दत सांबाळून दवरल्या आनी आपल्या कुशळटायेन समृद्ध केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळींत सांगलें. रेशमाचे किडे न मारता हे सिल्क काडटात म्हणून ह्या सिल्काक अहिंसा सिल्क म्हणटात अशें तांणी सांगलें. आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े. इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है. इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है. इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है. मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं. मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को GI टैग मिलने पर बधाई देता हूं. ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी. वचया फुडल्या खबरे कडेन. उद्योग क्षेत्रांत गोंयांक नितळ आनी हरीत दवरून उद्देगीक क्रांती खातीर फुडाकार घेवचो राज्य सरकार हे खातीर पुराय सहकार्य करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीच्या 117व्या आम सभेत ते काल उलयताले. ह्या वेळार उद्देग मंत्री माविन गुदिनो, GCCIचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, उद्देजक श्रीनिवास धेंपो, संजय किर्लोस्कर, संजय आमोणकर आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. राज्यांत सरकार हरीत उद्देगाक प्राधान्य दिता. खंयच्याय परिस्थितींत कोळशाची हाताळणी वाडोवचें ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. वुमन प्रेसिडेंट मॅडम प्रतिमा धोंड जाला त्या खातीर खूब खूब अभिनंदन. Boosting for the eco-tourism and reducing the carbon footprint in logistics आमकां हाजेर भर दिवपाक जाय. ताच्या खातीर आमी जितक्यो जेटीज आनी बाकीच्यो इम्प्रुवमेंट करता आसतना थोड्या लोकांक त्यो कोळशा खातीरूच दिसता. म्हाका दिसता आमी थोड्या जाणांनी उलोवपाक जाय त्यो कोळशा खातीर न्ही. आमकां कोळसो आनी वाडोवपाचो ना. हांव परत परत सांगत आसा आमकां फक्त इको टुरिजम आनी वी वॉन्ट टू यूज दॅट एज द वॉटर टॅक्सी अँड फॉर द टुरिजम पर्पज. ताच्या खातीर आमी ह्या सगळ्या हाजेर जो आहा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात भर दीत आसा. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांच्या हस्तुकी आयज राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ केलो. दोनापावला राजभवना वयल्या पोन्न्या दरबार हॉलांत जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उलयतना गोंयच्या राज्यपालांची तोखणाय केली. राज्यपाल पिल्लय गोंया खातीर सदांच वावुरतात अशें आर्लेकर हांणी म्हळें. राज्यपाल पिल्लय हांणी आपल्या वावरांतल्यान देशांतल्या हेर राजभवनां खातीर एक खाशेली देख घालून दिल्या अशेंय तांणी म्हळें. Very fortunate to have Pillai ji as governor of ours.
not because he writes books, not because he is outspoken about many things, but because he works for the people of Goa. He works for all of us. Our Honorable Chief Minister has already mentioned about his work, what he has been doing. And he has called, we have got the finest governor so far. No governor had been working for our people so far. या वेळार गोवा स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्स संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांक 1,20,000 धनादेश भेटयलो. तशेंच कॅन्सर आनी डायलिसिसच्या 40 दुयेंतींक राज्यपाल निधींतल्यान मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी मजत भेटयली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या पुस्तक विक्रींतल्यान मेळिल्ल्या रॉयल्टीची येणावळ ते अन्नदान येवजणेक दितले. Two publishers about 20 years they are publishing my books, not given a single pie as royalty. In the agreement in Kerala, author is ended as am considered as a special author. 15% of the total printed amount I am entitled. In the name of this scheme, I contacted them because I can't ask them give me money and other things. Recently, our Kerala governor is there. Kerala Chief Minister, a strong opponent of my ideology, throughout my 50 years, I followed that ideology. राज्यपाल पिल्लय हांणी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी यात्रा करून राज्यांतल्या जनतेची जीण पळयल्या. राजभवन अन्नदान येवजण ही खाशेली येवजण फकत गोंयांतूच पळोवपाक मेळटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. पयलेच फावटी आमचे हॉनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यानी आपल्या स्वताचे रॉयल्टी फंडांतले पयशे जे बुक्सांतल्यान जी रॉयल्टी येता ते स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ह्या NGO खातीर तांच्यांनी आपले हे पयशे दिल्या. त्याबद्दल हांव तांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. येतात ताळी वाजोवन तांचे खूब अभिनंदन करता. तांची बूक बरोवपाची हॉबी सगळ्या जाणांक खबर आसा आनी म्हाका दिसता मोर दॅन 200 बुक्स मल्याळम, इंग्लीश इन डिफरंट लँग्वेजीस तांच्यांनी बरयली आनी ती बुक्स आतां डिफरंट लँग्वेजींत ट्रान्सलेट जाता. हांव खरोखरूच तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. तांच्यांनी गोंयांतल्याय बी वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर पुस्तकां बरयल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.